केल्या एकामेका वांगडा झगडपाक आमी आपोवंक ना कळ्ळें न्हू तेका जेव्हा कितें म्हणटा सगळे कावन्सिलर जितले बसल्या कावन्सिलर जाका कोणाक उलोवपाक जाय तेणे हात वर करपाचो आपण उलयता तेच्या कापाचो तो उठ 4-4 5-5 जाण खंयचो उलयतो ना कळ्ळें न्हू मिटींग सुरवात करता येयले पूण कोण जे मेन आसा ते येवंक ना बरी वायट गजाल एमपीए येवंक ना जेएसडब्ल्यू येवंक ना अदानी येवंक ना आमी तांकां जबरदस्ती काय हाडूंक शकना आमचे कार्य आसता तांकां लेटर दिवपाचें आमी लेटर दिला आता ते कितें येवंक ना तेचेर आमी एक्शन कितें आगे घेवपाची पूण आमचें कितें हांगा आसा तें आमी आतां ठरोवपाचें कितें आहा तें आतां कोणाक उलोवपाक जाल्यार तुमी उठा तुम्ही डेमा गॅस काय हे करू नका पळयता म्हटल्यार आनी कांयच करूंक ना म्हणून तुका आतां कितें एटलिस्ट कोणाचेर जावं प्रेशर कोणाचेर जावं हितून तुवें आयज हाडलो आनी म्हाका दिसता आमच्या कामात फर्स्ट टायम हो हेचेर आमी डिस्कशन जाता आनी सगळ्यांनी बरे हे करचे बरो डिबेट करपाचो आनी तुका जाय जाल्यार सगळी जुडिशरी तुज्या पांया कडेन हाडपाक शकना आनी इतले पावर आहा तुका हे सोडून तूं थंय गेला कितें तें पर्सनल तें म्हाका खबर ना हेच्या पयलीं तुका हे जुडिशरी यूज करूंक ना सप्तकाक सगळ्यांक आपयता मरे तूं कित्याक हांगा तर सप्तक सुरळीत जावपाक जाय म्हणून हे करच्या पयलीं तूं हे कित्याक आपोवंक ना तूं आनी हे कोणी रिकमेंडेशन वापरून तूं आतां मिटींग घेता आमच्या सप्तकाक आमी लेटर घालता आनी सप्तकाक ते आपणाक घेता माझे सांगपाचें म्हणणें कित्याक प्रोसिजर जो सप्तकाक केला तो प्रोसिजर ह्या टायमारूय केला आतां ते येना कितें येता ते तेंचे आमकां लोक ते म्हाका लागना माझे सांगपाचें म्हणणें आयकलें न्हू जुडिशरी कोंकणीन एक्सप्लेन करीत न्हू जाल्यार तांकां खूब कळटलें आमी मिटिंगूच तेच्या खातीर घेतला की आमी कितें हांगासर डिस्कशन करता पळय तें आमच्या लोकांक कळपाक जाय कळ्ळें न्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन आमचे लोक पावचे ना म्हणून तुमी आतां ह्या प्लॅटफॉर्मार येयल्या तर लोकांक खातीर मातशें एक्सप्लेन कर कितें तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काम करता आनी कशा तरेन आमची आतां सद्याक आमचो लेवल खंय आसा तो सांग इमिजिएटली आमी आयज मिटींग घेतली आनी म्हाका पोल बंद जातलो इम्पोर्ट जावपाचो दॅट इज नॉट गोइंग पॉसिबल ना आमकां एक रोड मॅप करचो पडटलो तो पोल आहा तो कमी कमी करता 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 आमी कसो बंद करपाक तेचेर आमकां गोंयचें पडटलें तुमकां याद जातलें पयलीं वास्कोच्या हांगाय बी गाडयो वताल्यो आनी ताजेर आमी बोवाळ करून त्यो गाडयो खंय तरी आमी बंद केल्ल्यो आनी मागीर ते गेट नंबर 1 जावपाक लागले खंय तरी आमचोय आमच्या लोकांक जेन्ना त्रास जाता कोलाचो तेन्ना तो आमकांय चलना सो आज जे कलीग कावन्सिलर उलयल्या आमचोच एक कलीग कावन्सिलराची मिसेस त्या हेवी ट्रकाच्यान एक्सिडेंट खूब जाताले आमी सो ह्या संबंद जाले तो एक आमचो बेस्ट व्हड अचिवमेंट आज आमच्या आनी एका कावन्सिलरान एक्झॅक्ट सांगून दिलें की कशें ह्या कोलाचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते कशें लोकांक एफेक्ट जाता म्हाका दिसता खंयचेंय डेव्हलपमेंट लोकांच्या हेल्थाच्या व्हडल्यान आसता धडस केलो स्पेशल मिटींग ओन्ली ऑन कोल इश्यू आनी खरेंच हांव तुजो धन्यवाद म्हणटा सगळे कावन्सिलरचे जे आयज हांगा प्रेजेंट आसा कित्याक ही गरज आसलेली कित्याक नीड ऑफ दी आर कित्याक बाबा आमकां मुरगांवा भितर कोणाकूच न्हू खंयच्याच मनशाक जर एक कॉमन मनशाक सुद्दां तुवें विचारलो ताका म्हणटा म्हणटलो की आमकां कोळसो नाका हो मुरगांवच्या तालुक्याचेर जालो जाल्यार मुरगांवान एक श्राप कसो आसा आख्ख्या मुरगांवकारांक हे कोलाक लागून आमचेर एक श्राप पडल्या भशेन आख्खे गोंयचें एटेन्शन एक कोलाक लागून फक्त आमच्या मुरगांवचेर येता आनी म्हाका दिसता कोणें प्रयत्न केलो कोणें करूं ना पयलींचे कित्याक पयलींचे आमी उलया नाका म्हटलां पयलींचे कोणें कितें केलें कोणें काय करूं ना तेजेर नांव वयता तरी पासून म्हाका दिसता जेंच्यांनी प्रयत्न पयलीं केला आसतलो कोळशाक लागून या पोल्युशन कंट्रोल करपाक या कोळसो काडपाक लागून त्याच प्रमाणे आतां सद्या हांव आमदार आसल्या कारणान म्हाजो खुबसो प्रयत्न चालू आसा कित्याक आमकां नाका कित्याक आमची फुडलें फ्युचर आमचें फुडलें जनरेशन आमची फुडली पिढी जी आसा तांकां हो कोळशाचो त्रास जावचो ना स्वता आमचे चेअरपर्सन तेजो एग्जाम्पल दिलेलो आसा नितीनान आपलो स्वताचो फॅमिलीचो एग्जाम्पल दिलो असा अशे कितल्या जाणांचे पर्सनल इश्यूज आसात जेंकां सगळे जाण थोडे जाण उलयना आसतले बट खंय तरी हो कोलाचो इश्यू हो सगळ्यांक आमकां मुरगांवच्या लोकांक एक डेंजरस आनी म्हाका सुद्दां मनानसून दिसता की हो कोल हांगसून वयचो म्हणून जे आयज तुमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी घेवपाचें आसा सगळे जाण तुमी मेळोन कितें बाबा आमकां हो कोळसो नाका म्हणटा जशे सगळे आमचे कावन्सिलर बाबान हो प्रोटेस्ट करपाक काय एक आमच्या
जे लोकांच्या नजरेन हाडपाक लागून जे काळे ड्रेस घालून येयले खरेंच बरें दिसलें. तुम्ही सगळे जाण काळे ड्रेस घालून येयले, स्लोगन्सूय घेवन येयले. हेचेर आमी ठाम रावया, खंयसरूच फाटीं सरया नाका, स्ट्रॉंग रावा. हांव तुमच्या बरोबर आसा. तुमचो कावन्सिलर बाब लिओ उलयलो, तेणें कंप्लीट करूं ना, बट तेजें हांव अंडरस्टँड जालो कितें सांगपाक सोदतालो. हांव मुद्दाम ताका सांगपाक सोदता आनी आमच्या चेअरपर्सनाक जेन्ना तुमी रेजोल्युशन घेतलेले तेन्ना हांव तुमकां विश्वास दिवंक शकता की हे रेजोल्युशनाक जर तुमी 25 कावन्सिलर जर वांगडा आसा, जे हिसपान सगळ्यांनी हांगा सांगितलें एनॉमसली आमी वांगडा आसा आनी वांगडा मेळून हें रेजोल्युशन घेतलें, जाल्यार आमचो स्टेटाचो गव्हर्मेंट चीफ आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो अपॉइंटमेंट घेवपाची म्हाजी जबाबदारी. हे पळात आनी तेन्ना तुमी सगळे जाण म्हाका बरोबर जाय, नाजाल्यार तेन्ना परत मातशें डिविजन मात करनाका, तुका सांगता स्पेशल. ओके, सो तुमी सगळे जाण युनायटेडली रावा. त्याच प्रमाणे हे जे आयज जे येवना, म्हाका मिनिट्स ऑफ तुमचे मिनिट्स एकदा रेडी जाले फाल्यांच्या दिसा रिसीव हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता फाल्यां परवाच्या भितर जाता जाल्यार फुडल्या विकाक मंडे ट्युजडे हांव अपॉइंटमेंट दिवं. कित्याक हो एक सिरियस इशू, कोणाकूच कोर नाका. आतां इलेक्शन, कावन्सील इलेक्शनाक 2 म्हयने उरला, असेंब्ली इलेक्शनाक 1 वर्स उरला, म्हणून नाटक करुया नाका. हे नाटक बंद करुया. हे सिरियसली इशू घेया, कित्याक हो हेल्थ इशू आसा, लोकांच्या भुरग्या बाळांचो इशू आसा, आमचो फ्युचर जनरेशनाचो आसा. सो तुमी आमी सगळे जर एकठांय रावले जाल्यार म्हाका दिसता हो आमकां इशू सॉर्ट आवट करपाक खंय तरी आमकां ताकद मेळटली. नाजाल्यार आमी एक वाटेन वयता, तुमी एक वाटेन वयता, तिसरो मनीस आनी एक वाटेन वयता, चवथो मनीस फक्त आपली आपली पोळी भाजपाक लागून करनाका. आनी कितलो लेट जालो, जशें आमचे ओपी म्हटलें नेवल लेट, सो जे ओपी बाबान झाले ते सारके. खूब जाण आसतले अशे झोपी गेलेला जागा बीन जाला, सो उठून आतां ते शबय करता, ते बंद करुया. कोण जागे जाल्यार जावनी, जागे जाले मरे चल, जागे एटलीस्ट जागे जाले, आतां करुया, आतां करून दाखोवया, वांगडा रावा. हांव तुमच्या बरोबर आसा, हांव करून दाखयता, तुमी युनायटेड रावा. कित्याक तुमी कावन्सील युनायटेड ना म्हणून थंयसर काय एक्शन येना. हांव चेअरपर्सनाकूय सांगपाक सोदता, तूं स्ट्रिक्टली हे कंपनी, दोनूय कंपनी JSW आनी अडानी हेंकां हाड हांगा. तुजे कडेन जायना म्हाका सांग, हांव तेंकां हाडून तुमचे कडेन बसयता. तेंची गरज आसा हांगा. तूं तशें सांगूंक शकता, CEO तुजी ऑथॉरिटी आसा, यू बीइंग द CEO, यू आर द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, तुजी ऑथॉरिटी आसा, तूं त्या दोन्ही कंपनीच्या लोकांक हाडून हांगा बसोवंक शकता. यू कॉल देम टुमॉरो, डे आफ्टर टुमॉरो, विचार तेंकां कित्याक येवना म्हणून मिटिंगेक. आनी येयना म्हटल्यार जाल्यार म्हाका सांग, हांव तेंकां हाडून तुमचे कडेन बसयता. तितलीच तपासतात आमी करता. कित्याक तूं तेंचे फुड्यान बँड होता ते आयज हांगा प्रेझेंट रावंक जाय. सगळे जाण उलयले आयज ते कित्याक ना. आयज कितें जाता, आमी आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वालोर दिता आनी ऑनरेबल आमचे डेप्युटी कलेक्टराक SDMाक जे हिसपान जेन्ना हो इशू स्टार्ट जालो तेन्ना स्वता इमिजिएटली मिटींग आपयली सगळ्यांची, MBAची आपयली, अडानीची आपयली, JSW आपयले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आपयले, आमचे DYSPक आपयले, सगळ्यांक घेतली मिटींग घेतल्या. रातोरात त्याच दिसा वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी रिपोर्ट सबमीट जाल्लो आसा. आनी आमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन लेविन्सन मार्टिन तेणे असो रिपोर्ट दिल्लो आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक हे पोल्युशन आसा फक्त जो कार्गो आता येयलेलो आसा इंडोनेशियन कोल, जो स्टीम कोल म्हणटा पळय तेज्या लागून हो पोल्युशन जाता. हो वास आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता. जेन्ना जेन्ना आमी तेंचेर मोर्चा व्हरता, आमी रॅली काडटा, तेन्ना तो 4 दिसां लागून बंद जाता. परत तो स्टार्ट जाता. आतां हांव काल गेलो परत तेंचे कडेन उलोवपाक, काल गेल्या उपरांत कालच्यान आतां वास बंद जाल्लो आसा. परत आतां 2 दिसान परत स्टार्ट जातलो. म्हणजे ते आमचे कडेन फकाणां करता. आमी तांकां आमच्या लायफाच्या, आमच्या लोकांच्या भुरग्या बाळां कडेन खेळपाक दिवया नाका. हो कोल आमकां नाका, हांव तुमच्या बरोबर आसा, आमी जाता तसो हे तिनूय म्हटलो. हो खरोच बाबा आमचे कडेन कोल एकदम काडपाक जातलो काय तेका बाबा एक रोडमॅप करचो पडटलो, कसो आमी काडटलो. सो हेजेरूय तुमी विचार करचो पडटलो कावन्सिलान. असेंब्ली लेवलाचेर जसो तुमी आयज सगळे हांगा उलयता कावन्सिलान, असेंब्ली आसा आमची सदां कितें काडात, असेंब्लीन उलोवपाचें काम हांव घेता, हांव फुडाकार घेता. असेंब्लीन तुमचो हो विशय सगळो विशय आसा मांडपाची म्हाजी जबाबदारी, हांव उलयतलो असेंब्लीन. कित्याक खऱ्यांनीच आमकां हो कोळसो नाका. आनी जेन्ना आमकां हो कोळसो नाका आनी तुमचे कडेन सगळे कावन्सिलर जर युनायटेड आसा जाल्यार हांव तुका सांगता हे रेजोल्युशनाची म्हाका कॉपी दिया. हांव तुमचो नेक्स्ट विकाक जो लिवन सांगलेले आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचो अपॉइंटमेंट घेवचो, हांव लीड करता. आनी त्या दिसा
तुम्ही सगळेजण या सीएम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इवन चीफ मिनिस्टर सुद्धा पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना ताका रिपोर्ट केलो लेडिन्सन मार्टिनान सांगलें कितें स्टीम कोणाक लागून पोल्युशन जाता आनी खंय तरी म्हाका दिसता तर आमी प्रेशर घातलो जाल्यार एटलिस्ट स्टीम कोल जो येता तो तरी बंद जावनी सो तेज्या लागून तुम्ही सगळे युनायटेड रावलेलोच जावंक शकता आणि तुम्ही हे 25 काउन्सिलर जर येयले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाल्यार म्हाका दिसता तेका आमी बऱ्यापैकी एक्सप्लेन करूंक शकतले दवरपाक जाय आमी म्युन्सिपालिटीन आमी जे कावन्सिलान हे घडयला पयलीं जावंक ना आमी सगळ्यांक आपयले सगळे ते आमचे ऑफिसरां सगळे येयले सोडून MPA अदानी आणि JFW काय न्हू हांकां स्ट्रिक्टली तुवें एक लेटर करून काय न्हू दरेकर सरान सांगलें चीफ मिनिस्टर आदल्या काय न्हू पोर्ट तेंचो आसतलो पूण रोड तेंचो नासतलो काय न्हू आमी ते दाखोवपाक जाय जाल्यार आमी दाखोवंक शकता आमकां अशें ग्रांटेड घेवपाचें न्हू आनी आयज बरें दिसलें बाबा आमदार येयलो असो ताका डावट आसलो बाबा येतलो काय ना येतलो कळ्ळें न्ही पूण खरेंच तुका मनाक आदारून बरें म्हणटा कित्याक तूं येयलो धाडस केली म्हाका खूब जाणांनी म्हणटा उचलना म्हणून पूण तूं येयलो हां बरें दिसलें आमी आतां चीफ मिनिस्टराची अपॉइंटमेंट घेता म्हणटा आमदारान आमी मेमोरेंडम दिवया सीएमाक विथ ऑल द 25 काउन्सिलर म्हाका दिसपाक जायना म्हाका दिसतलो जे दिसा तो काउन्सिलर येयला तो जबाबदार आहे ह्या कवचान म्हणून ते 25 काउन्सिलर मला जाय कितें जर जाला सिरियसली कितें मॅटर जाला तो बरो ना नाल्यार कितें जाला कोण एक्सपायर जाला तो येवंक पावना जाल्यार दुसरी गजाल मुद्दम जर तो येयना जाल्यार आमी चिंतपाचें आसा खंय तरी कितें प्रॉब्लम आहा आमी युनायटेड एक जावपा जाय आमी युनायटेड एक जाला वास्कोकार फुडें सरला सगळे मिडिया आसा पोल्युशन बोर्ड आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा सगळे येयला कोणाकूच कोचो नाका आमकां सगळ्यांक जाता म्हाका ताक आसाच पयलीं पासून हांव कोचा खातीर काय म्हणना पूण फुडाऱ्या पिढेक खंय तरी हो प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून आमी युनायटेड आसपाक जाय सगळे लेवलांनी बरें उलयलें एकामेकाचेर वायट धरपाचें ना कोणाक सगळ्यांक दुखता सगळ्यांक प्रॉब्लम जाता पूण पयलीं जावंक ना तें सोडून दिना म्हटलें आमी आतां आमी करया परशुराम सोनुलेकरांचें हांवें पयलींच कोणी तरी अभिनंदन केलें बा आनी हांवें तें फायल पयली त्याच मनशाची 2017 तेजे एकडेच लेटर बाबा तो घालतालो नो बॉक्सायड नो कोल आयक रे हांव उलयता तो मनीस उलयतालो एवरी टायम कोळशाचो इश्यू काडला 2015 सून हांवें पयले फायल तितून सगळें कितें आसा देर शूड बी नो ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम वास्को सिटी हें आसलेलें पूण पयले फावटी खंय तरी कोल बंद जावपाक जाय मिटींग आमी हाडल्या सगळ्यांनी रेडी जाल्या हेचेर आमी आतां सगळे आमदारूय हांगा आसा आमदाराचेर सगळे आसा आमदाराक आमी रिक्वेस्ट करता आमचे जे आमी मेमोरेंडम दितले तेंच्यांनी सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन आमकां सगळ्यांक थंय व्हरचें आनी हो कोल कसो बंद करपाचो तो आमी ताका सांगपाचें बाबा सीएमाक कसो जावपाचें आमकां हो कोल आनी नाका आनी वचून आनी हेच काउन्सिल आमी युनायटेड आसा म्हणून आमी दाखोवन दिवया तुमी सगळे मिटींग येयले प्रेस रिपोर्टर येयले सगळे आमचे बाकीचे कोण कन्सर्न ते येयले म्हणून सगळ्यांचे हांव मनाकारांसून देव बरें करूं म्हणटा नेक्स्ट मिटींग आमी आनीक आपय मिटींग विथ ऑल द कन्सर्न आमचे JFW अदानी ते तर येयना जाल्यार हांव MLA रिक्वेस्ट करता तेणी तांकां रिक्वेस्ट करता आनी हाडपाचें धमकी दाखोवपाचें कळ्ळें न्हू हां येताकूय आपोवया